शिरगावचे लयराई देवीच्या फाटभुयेचेर आमदार प्रेमीन शेठ हाच्या सहित मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान बिरेस्तारा शिरगावा वचून जात्रेच्या तयारीची पळवणी करून आढावो घेतलो। या वेळार दिवचलचे उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, पोलीस, भलायकी आणि हेर संबंधित खात्याचे अधिकारी तसेच लयराई देवस्थानाचे अध्यक्ष आणि हेर पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ हाजीर आशिल्ले। गर्दी टाळपा खातीर जात्रे वेळार व्यवस्थापन कशें करचे ते विशीं मुख्यमंत्र्यान अधिकाऱ्यांक मार्गदर्शन केले। देवस्थान समितीन लेगीत नेम लागू करचे अशी सूचना मुख्यमंत्र्यान केली। दोन तळे कडल्यान होमखंडा कडेन वतना लागपी स्लोप कातरपाचे काम सद्याक चालू आसा। जात्रे वेळार वायट घडणूक घडपाक जायना म्हणून फावो ती काळजी घेयात असे निर्देश मुख्यमंत्र्यान संबंधितांक दिला। पळयात। जात्रेच्या निमित्तान लयराई देवीक नमन करता ज्या पद्दतीचो इन्सिडंट फाटले फावटी जालो त्या खातीर तो इन्सिडंट परत केन्नाच जावचो न्हू म्हणून मेजर प्रिकॉशन्स घेवपाच्या दृश्टीन म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशनांतले कलेक्टरा पासून सगळे जाण इन्क्लुडींग आमचो लोकल MLA प्रेमीन शेठ हांगासर आसा। सो सरकार सगळ्या तरेची प्रिकॉशन्स जी आसा ही 100% आपल्या कडेन म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक जाय ते घेतले आनी त्याच बरोबर लॉ एनफोर्समेंट करपा खातीरूय प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय। टेम्पररी बॅरिकेटींग आनी त्या जाग्यार ती बी आमी घेवपाचें थारायलां। तेजें काम ऑलरेडी सुरवात जाला। जात्रेच्या पयलीं 15 दीस बाकीचो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी जातलें। हांव लयराई देवीच्या जात्रेच्या धोंडांक आनी भाविकांक दोगांयकूय आव्हान करता की तांच्यांनी प्रशासनान घालून दिल्ले नॉर्म्स ते तांच्यांनी फॉलो करचे। ज्या पद्दतीन आमचे डेप्युटी कलेक्टर स्थानीक कमिटी आमदार हांकां मेळून एकदां डिसायड करतले आनी दे डिक्लेअर्ड इन द पेपर की ह्याच पद्दतीचो वच रूट ह्याच्याच खातीर आनी वच टायमींग हो एक टायमींग आनी हे जो सगळो त्या दिसाचो कितें प्रोसिजर आसा तो डिक्लेअर करतले। ताज्या प्रमाणे जर सगळ्या जाणांनी फॉलो केले जाल्यार म्हाका दिसता अशें इन्सिडंट परत केन्ना जावचो ना। आमकां लोकांच्या जिवाची काळजी आसा आनी ती घेवपा खातीर सरकार सर्वतोपरी म्हणजे पुराय आपले मदत करपा खातीर हांगासर आनी जात्रा खूब बरे पद्दतीन जावपा खातीर आमच्या पयलीं सगळे करतले। रस्तो ग्रेडियंट तो नवीन रोड आमी करपा खातीर टू वेज आमदारांनी सजेशन दिला। काही लोकांनी जर NOC दिवपा जाल्यार ते बेगीन दिवच्यो तोय सुद्दां आमी बेगीन करपाक तयार आसा। सगळे भावीक जे जात्रेक येता तांकां वेवस्थीत रित्या बरी सोय आनी सुविधा दिवपाचो प्रयत्न हो सरकाराचो आसा। त्याची सगळ्यांचे सहकार्य हे महत्वाचे आसा। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।